पुस्तकाच्या नावाप्रमाणेच पंचखाद्यांची रूच आणि पौष्टिकता या कथा संग्रहात असा अशी तोखणाय प्राचार्य दोतोर भूषण भावेन पुस्तक लोकार्पणा वेळार केली। शुक्रारा ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांच्या पंचखाद्य या दीर्घ कथा संग्रहाचे लोकार्पण प्राचार्य दोतोर भूषण भावे हांच्या हस्तुकी जालें। या वेळार कवी माधव बोरकार, संजना पब्लिकेशनाचे प्रकाशक दिनेश मणेरकार आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। पंचखाद्य माजरेचे हे पंचखाद्य खावपाक आरती जाले उपरांत नॉर्मली पंचखाद्य वाटपाची आमची संवय आणि आज न्ही बाळ जन्मा देवाची जे आसा ते पंचखाद्य खूप फेमस। बाल गणपती पंचखाद्याचो निवेद दाखयता, बालकृष्णाक पंचखाद्य आवडटा। करपाच्या तरा वेगळ्या देशभरात तुम्ही पंचखाद्य जरी खाल्या आसत जाल्यार ती करपाची तरा देशभरात वेगळी आसा। म्हणून अशें म्हणटात, आय डोंट नो द रियलिटी, बायलांना असा पुत्रांना सांगू शकतली 5 खंचो प्रकार करता। 5 ख सगळ्यांत महत्वाचे खसखस ते जायच, दुसरे महत्वाचे खाली पौष्टिक आसा ते जायच, खोबरें म्हणटाले खोबरें सोय जायच जाता। ही गोंयांत सोय आसा, उत्तरेक गेले उपरांत कदाचित तेजे इन्ग्रेडियंट्स बदलतले। आमचे कडेन हांगा आनीक आसा पूण महाराष्ट्रांत खोबरें आसा, खडी साकर आसा, खस आनी किसमीस आसा। आतां किसमिसाचे जाग्यार कोणी बदाम घाली, कोणी आनी खंयचे ड्राय फ्रुट्स ताका वापरले, पूण हे 5 ख आसा आणि ह्या 5 खंयचीच रूच आणि पौष्टिकताय जी 5 या पंचखाद्य भितर आसा तीच ह्या पंचखाद्य भितर आहे। हांव इतलें सांगता की हांव अजुनूय शिकता, हांव अजुनूय लोकांक वाचता, हांव अजुनूय म्हजो आयज परिसर समजून घेवपाक प्रयत्न करता। महात्मा गांधी म्हणजे जियो ऐसे कि कल ही मरेंगे, सीखो ऐसे जैसे हमेशा जिएंगे। त्याच भावने हांव वाचता आणि जेन्ना प्रेरणा जाता बरी दिसता तेन्ना आतांय एक कथा आतां घेतली कथा काय कथा काय कादंबरी म्हणजे खबर ना, तशी बरीच हांव गॅप दिलो आसा। सांगले तशें बरें काम बरें रावता।